आसा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळा दर्या तुका भेटयता स्नानांत आमकां नवें रचन केला सभेत आमकां नवें मिसां दिला तुज्या उपकारांक वर्गां फाटयता तुजी दया आमचेर देवो म्हूण मागता उताराय कत्रेका जिणे तुझ्या आमी भाग घेता संतोषान उल्हासान सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजान दर्या तुका भेटयता देवाक अर्गन जावन मीस दिलां रॉबर्ट आनी आशित अंद्रादे मुंबय सांगात आसतना सकाळची ब्रेकफास्ट आसऱ्याच्या निवास्यांक दिल्या देवाक अर्गन जावन मीस दिलां शिला लोबो वालेन्सिया आनी तशेंच रेश्मा डिसोजा वालेन्सिया विजा मेळच्या पसत मागणी करूंक आमचे कडेन विचारलां ह्या तसां पसत आनी आमच्या तसां पसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो आमी बेटोमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मेस्वा सारखे जमच्याक आमचे पाताक आमी वळखून घेवया आमी सांगाता उसारन म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत भगेन सदांच तुमकां सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्लो हो दीस आयच्या दिसाची मागणी जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी आतां भेटोवया बो कणवळ्या बापा तुज्या पुताच्या काळजाच्या सुगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या त्रेगांनी आमची काळजां पेटय अशें आमची काळजां जेजूच्या काळजा सारकीं जावं आनी ताच्या सस्नीक सोडवणेंत आमकां वांटो मेळ्ळो आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. सांब पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. बाबा भयणो, तुमी बऱ्या मनाची मनशां आनी सर्जनवायेन बरयल्ली. देखून एकामेकाक बुधबाळ सांगोंक तुमकां तांगता म्हूण हांव खंडीत जाना. तरी तुमकां कळीत आसल्यो संगती नव्यान तुमच्या उगडासाक येसो करूंक ह्या पत्रांत थोडे कडे हांवें तुमकां धैर्यान बरयला. जेजू क्रिस्ताचो सेवाक जावं सुदैवनय आशिल्ल्या लोकां खातीर वावरूंचे विशेष देणे देवान म्हाका दिला. देखून हे परी बरोवंक हांवें इतले धैर्य घेतला. देवाची सुवार्ता परगट करचे म्हजे मुन्यारपण म्हूण हांवें घेतला. सुदैवनय आसली पवित्र आत्म्यान पवित्र जावन ताचे देवाक मानतात आसले समर्पण जावच्याक ह्या सारकी मुन्यारपणाक म्हाका नेमला. देखून देवाची सेवा केल्ली म्हूण जेजू क्रिस्तांतय ओटपण चिंतूंक म्हाका कारण आसा. म्हज्या उतरांनी आनी करण्यांनी कुना आनी विस्मिताच्या बळान आनी पवित्र आत्म्याचे सक्तेन हेर जातींच्याक देवा काल जावपाचे वाटेक हाडचे खातीर हांव क्रिस्ताचे हातेर जावन वावुरला. हे एक शिवाय हेर कितेंच उलोवंक हांव धैर्य घेना. अशें जेरुसलेमांतावन इलेरीक गांवा पर्यंत भोंवन क्रिस्ताची सुवार्ता गाजोवचे म्हजें काम हांवें संपयलां. सैन क्रिस्ताचें नांव येदोळी परगट जावंक ना थंय हांवें सुवार्ता पसारीचय म्हूण म्हजी आशा. कित्याक हेरांनी घाल्ले बुन्यादीचेर बांदाप उबारची आशा म्हजे थंय ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा सकाताची कोबार परगट जावंक ना ती ताका पळयताली, ताचे विशयंत आयकताली, समजून घेताली. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा हुजेर उगडल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा हुजेर उगडल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्रा. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्यान जैत ताणें आपणायला. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा हुजेर उगडल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या, जनांगा हुजेर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा हुजेर उगडल्या. प्रितुमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर भूनिवासियानो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गीत गावून ताका वंदिया. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा हुजेर उगडल्या. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता ताचे ते देवाचो मोग निजायकी संपूर्णतेक पावला. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुम्ही सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिसांक सांगे लागलो. एक ग्रेस्त मनीस आसुल्लो आनी ताका आसुल्लो एक कारबारी. हाणें ताची आस्त विबाडल्या म्हूण धन्या लागीं फिर्याद गेली. धन्यान ताका आपण म्हळें, हें कितें तुजे विशयांत हांव आयकतां? तुज्या कारबारीपणाचें सगळें लेखपाक म्हाका दी. ह्या फुडां तुवें
हांगा कारबारी चलोवंक जायना. तो कारबारी आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो. म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडच्यार आसा. आतां हांव कितें करूं? कोंडूं म्हाका त्राण ना. भीक मागूं म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटस कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घरा घेशें. हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धनयाच्या रीणकाऱ्यांक एकल्याकच ताणें आपयलें. पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धनयाक तुवें कितलें देवें आसा? ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल. ताका कारबारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र, बस वेग्गी आनी 50 म्हूण बरय. उपरांत आनी एकल्या लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें आसा? ताणें जाप दिली, 100 गोणी गोम. कारबाऱ्यान ताका म्हळें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हूण बरय. त्या आनी तिच्या कारबाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ल्या खातीर धन्यान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसल्या लागीं जाता आसतना उजवाडाच्या मनशां प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हणयेत. देवाचें उतर हें वगणी तुका क्रिस्ता. कोरोना येवन आतां मुक्त जाताना कॉलेज, हायस्कूल, प्रायमरी स्कुलां परस सुरवात जाल्यांत. आनी आतां LKG, UKG सुरवात करच्याक चिंतन चलतेत आसा. तुमी जाणात LKG, UKGची भुरगीं पयले फावटी इस्कॉलाक येताना तांचें रडणें कितें? एका खुशयेन आवयन लिपोवन रावचें, टिचरीन भुरग्यांच्या फाटल्यान धांवचें आनी ह्या भुरग्यांचो भंगस्थळ, त्या टिचरीचे कश्ट, त्या आवयची विधवावळी पळयतना जाय की बेजार जाता. पूण त्याच भुरग्याक घरा खेळोंक सोडल्यार कशें जाता तें बरें करून कळटा. इस्कॉलाक तें वचोंक बारीक कश्टांची गजाल म्हणल्यार बरें. मनशांच्या सैमीक प्रमाणें कश्ट काडचें आनी तशेंच जिणेक म्हाका बरेंपण जाता म्हणलें चिंतूंक तें सकास. एका विगारान फिरगेजेची पंचायतकी जाताना विचारलें, कितें तुवें बरेंशें बरा केलें म्हूण विचारल्यार तो म्हणालो, म्हाका कोणें बरें करूंक सांगलां. कोर्टाक वचोंक आनी तशेंच पुलीस स्टेशनार वचोंक कोणें शिकयलां. घरा शिराप घालूंक, घरा लढाई करूंक, शेजाऱ्यां कडेन मनस्ताप करूंक कोणें शिकयलें. बरें करूंक जर तर आमी शिकोवं ना जाल्यार खोटें करूंक कोणें शिकयलां. आज आयच्या वांजेलांत एक आनी तिचो कारबारी आसा. ताणें ताच्या जिणेंत सगळें वायटच केलें आनी आखरेक तो सांपडून पडलो. आनी सांपडून पडटनाय तांतू बाचाव जमच्याक परत्यान आनी तिची वाट ताणें धरलेली आतां तुमी वाचलेली आयकल्या. देवाची वडवीकाय चिंतूंक आमी फाटीं. देवान केल्लें बरेंपण चिंतून ताका अर्गां दिवच्याक आमी फाटीं. तें सैमीकच तशें. बरें करचें, बरें करूंक मुखार वेता आसतना कोणी एकलो आडखळ करता. बरें करूंक वेताना ताका दुरसोणी आयकूंक मेळटा. बरें करूंक, बरें चिंतूंक वता आसतना ताका 100 रितीच्यो आडाच्याने मदें येतात. बरें करूंक आमकां आज देवा कडेन आमी मागीचें. बरें करूंक आपशेंच येना. जल्मातनाच बरें करचें एक शिगुणाची जिणी आमकां आयलेली आमी पळयना. पगार ती जोडीची. जोडची कशी? आमी सदांय मागीचें देवा कडेन, देवा म्हाका बरें करूंक मोत दी,
म्हाका बरें करूंक चिंताप दी. म्हाका बरें करूंक हेरांक बरें करूंक म्हाका प्रेरण दी. तें मागल्यार शिवाय तें ऑप्शन्स येना. देखून आज तुमकां एक माने केला आसा दिता हांव. तें कितें म्हळ्यार एक बरी करणी करची. खंयचें एक बरें काम करूंक प्रयत्न करचें. आज तुमी मिसाच्या बलिदानान देवाचें उतर आयकलेलीं. आयच्या दिसा सांज सूर्य बुडच्या पयलें एक बरी करणी करूंक प्रयत्न करचें आनी देवा कडेन मागचें म्हाका बरें करूंक सदांय तुजो आदार दी. हें मागणें करूंक प्रयत्न करचें. C4. मुंडो वायनाट नामी आयल्या अत्रेगान पोपोन दिता. घालतू तांचेर काणिकांचेर बापा तुझे दैवीक बेसा. घालतू तांचेर काणिकांचेर बापा तुझे दैवीक बेसा. मोगाळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका. मोगाळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका. म्हज्या बाबा भयणीनो, तुमचें बलिदान सर पदवेतार देवा बापाक मेस्वा सारकें जमच्याक हे तुमच्या मानून घेवया. बलिदान आपल्या मनाक आनी मायमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेव. भोव दयाळ बापा, उतरावर्त्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय. ताच्या संपूर्ण बलिदानांत ताका एकवटोन आमी तुका मानता तसलें देणें जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतय उबरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वै अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारांनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवळांतलें वावलें रागात आनी उदाक जिवी दितेल्या संस्काराची पवित्र साबेक फुटली झर सोडवणेच्या झरींत संतोशांतान बागोवच्या. आपल्या विदलेल्या काळजान सोडवणदार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुची स्तुती गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तो.
सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंच सर्गी तुका जय, उंच सर्गी तुका जय. सर्वेच पराचे नावे एकाता जय. उंच सर्गी तुका जय, उंच सर्गी तुका जय. बापा खरोच तुम पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परींच्या वाणजतच काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगात पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशा पसत तें वारू तेणें हें म्हज्या उडासा करात. Babat sagut pergatuya. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अप्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगा चवथल्या मातसो मेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पेद्रू पावलू आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मर्ये देवाचे माय सांगाती भगेवंत जुजय तिसो पती भगेवंत धर्मदूत आनी सांत आंतोन आनी सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा आमच्या मनात दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज समकाय, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकल्ल्या बक्षिता, तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळ्यांत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बशा नात्रेकत्याक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या आसनात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती मागया. देवाची शिणे संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शिणे संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शिणे संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी. बरें करूंक आमकां सदांच आदार दिता तो जेजू. देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यांत आमी सुभागी. सोम्या तूं आमचे भितर येवचें म्हाका फोना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Day 57. सोम्या तुका हांव अत्रेकता, तुज्या येण्यान जागोस जाता. सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये, सांगात तुजो हांव आशेता. सोम्या तुका हांव अत्रेकता, तुज्या येण्यार जागोस जाता. सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये, सांगात तुजो हांव आशेता.
विश्वासी तू मोकाळ सोम्या माकाय विश्वासी राख दनिया सुखांत दुखांत पीडित बोलायके एकमात्र आधार तू हे सोम्या सोम्या तुका उद्रेकता तुझ्या येण्यान दोष जाता सोम्या मुझ्या तुये काळजान मुझ्या जिये सांगात तुझो हांव आशीर्वाद सांगत तुझो दैविक अनुभव मोगा एक मोठ स्वर्गीय आनंद ज्ञान तुझ्या दादोशी जाता महिमे बरीत तू ये ख्रिस्ता सोम्या तुका उद्रेकता तुझ्या येण्यान दोष जाता सोम्या मुझ्या तुये काळजान मुझ्या जिये सांगात तुझो हांव आशीर्वाद सोम्या तुका उद्रेकता तुझ्या येण्यान दोष जाता सोम्या मुझ्या तुये काळजान मुझ्या जिये सांगात तुझो हांव आशीर्वाद काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी अर्गां दिवया बरें करूंक ताणें आमकां जायते फावटी बरें मोन दिलां ह्या पासून ताका अर्गां दितना आजय बरें करूंक आनीक आमकां तसो आदार दिवं म्हणून आमी मागया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन कालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता तुजे अपरिमीत काकुळतेन ह्या संवसारांत जेजूचें सारकें आमच्या काळजान कसय आनी सर्गार ताचे महिमेची भागीदारां आमकां कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सर्वे आसूं आनी सर्पद्वेधार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसुनयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडकार काळजा ये जेजूच्या पात्यांक बुजवणेच्या मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका वर्णिता वर्णिता
येसूच्या देव काळजा सकाळींची भेटवणी येजूसच्या देवी काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामांनी कश्ट आमच्या पदकांच्या फरीकपणापासून आनी अल्तरेच्या भोवपैत सक्रमेंतां तुवें तुका कळनासतना भेटोवच्या सुमेस इराद्यापासून भगवंत आमकां मरेच्या कातावीन कळसा मरेफात हांव तुका भेटयता प्रत्येक साव मग्नाच्या पोस्तराच्या इराद्यापासून आनी पाप सैबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिल्या इराद्यापासून हे सर हांव तुका भेटयता सर तुजे पासून येजूच्या भोवपैत कळसा येजूच्या देव कळसा तुजे राज येन आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बरें करण्याक मेळची सर शिक्षण माफी सोडून हांव खुशी व्हरता सुमिया जेसू तुज्या भोवदेवी कळसाच्या सुसयेन राख आमच्या भोवभोग्यान पाप सैबाक जातो ताका उजवाड घटाय आनी बुसावण म्हजे देवा म्हजे सैवा हांव तुज्या पांयां पडटा हांव तुका अर्गां दिता अंतस्करणी नमस्कार करता ओड तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलें म्हूण निस्क्रिस्तांव केलें म्हूण आज पर्या सांबाळ्ळें म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैवा म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता म्हजी चिन्नां म्हजें सूख म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता तुज्या वडामणा म्हज्या बदकांच्या फारीकपणा म्हज्या जेसू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी सुमेस बदकां म्हज्या बदक्याची काकूट कर देवा पवित्रज्ञा दी सैवा तुजी कृपा आयच्या दिसा बदकांत हांवें पडना सांच्या तुजे उपाधी सांबाळून म्हजे कायदे पाळून म्हज्या बदक्याची काकूट कर म्हाका बदक्या बक्षी सुमियाच्या बुड्यान मरेक बरी खबर हाडली आणि पवित्रात्म्या वरवीं ती गर्भेसली नमान मरियो कुरपेन बरले सुमित जे संगाता स्ट्रेम भितर तू सुदेव आनी सदवी फळ दुखशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माई आम पोपिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आपले सुमियेची साक तुझ्या शब्द प्रमाणे म्हजे थंय जावं नमान मरियो कुरपेन बरले सुमित जे संगाता स्ट्रेम भितर तू सुदेव आनी सदवी फळ दुखशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माई आम पोपिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी तो सोपूत मनीसलो आणि आमचे मध्ये जियेलो नमान मरियो कुरपेन बरले सुमित जे संगाता स्ट्रेम भितर तू सुदेव आनी सदवी फळ जेसू भगवंती मरिये देवाची माई आम पोपिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंती देवाचे माई आमा पसवत विनंती कर क्रिस्तच्या बसवण्याक आम्ही पावस आमच्या खातीर प्रार्थया येसुमिया बुडव्यान बरी खबर दिले वरवीं तुझ्या पुताक दिसान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणसल्या त्याच्या कष्टांनी कुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदात आम्ही पवाशे तुझी कृपा आमच्या अंतसले ओतपण आम्ही मागता त्याच क्रिस्तांच्या सुमिया मरेफात महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञाक दसवती तसवत आणि संसदा सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञाक दसवती तसवत आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञाक दसवती तसवत आणि सदा सर्वदा आमेन देवा गेल्ल्या बुडवान म्हज्या रत्ना सर्गीचे देण म्हाका दिला तुजे तब्येन म्हजी मोत उजवाडार म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन बवर तुजें विधान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवातें एक सण बाप पूत आनी पवित्र प्रमोण हांव तिर्सत मानता तुजो देवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पदका खातीर मेलो आनी जिव्यांची निमेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता ही सता आनी कथोलीक पळय सभा शिकयता ती सर सता हांव सत मानता आनी विसरता कित्याक तूं सस्नीक सत आनी सणवाय आनी तुवें ती उडापी केल्याय तू फटयनाय वा फटून पडनाय ह्या बर्थां जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन बरोशेचे विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पदकांचेर बगसाने आनी हे जिणे उपरांत सस्नीक सुख जोडटली म्हूण
हांव बरो आसता कित्याक तूं सर्पोदेदार विश्वासी दयाळ आनी ककुळदार आनी तुवें ते बसयला ह्या भरोशान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी वरता आमेन. मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर्वस्व प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हज्या पेड्याचो हांव मोग करता कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोव ह्या मोगान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी वरता आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली. पूण सर करून तुका भोग भरया आनी सर्वस्व प्रासड मोग फोव जाल्ल्या देवाक हांवें आत्मान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाता करना म्हूण आनी पातकाचे समय सुटयतली म्हूण ती निजो करता आमेन. सतमंता देवाक सर्पोदेदार बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तशें एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भी संभोलो आमकां मरेतान जन्मलो पोंस पिलाताकार ताणें कर सोंसलें ताका कुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर्पोदेदार देव बापाच्या उज्याक बसला थंय तांक जिवे आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्रत्म्या कातोलीक पुरी सभेक भक्तांचो एकतार पतकांचे भुगसणे कुडीचें जिवन पोवन ससण्याचे जिवीत आमेन. मरेक समर्पण म्हजे रणी आनी माये हांव म्हाका सगळ्यो सुखां दिता आनी म्हजे भक्ती पोवन तुजे थंय दाखोवच्याक आयज दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळो कांय सवड नासतना देखून गाळी माये हांव तुजो चल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस आनी ओस म्हणल्या बरी. ए मरिये पाप करनातला तुज्या गर्भ संवरी फात कर म्हजी कुर्णीस कर आनी म्हजो आत्मो घेवन नमान मरिये कृपेन भरले सुम तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सगळी फळ तूं कुशीचे जेसू. यंती मरिये देवाची माय आपल्या खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मयो बापाक आनी पिताक आनी पवित्रत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वदा आमेन. बरे मोन सोडूंक सांजे कडेन मागणे ए भगवान जेजूच्या आनी मरेच्या हातान तुवें प्राण केलोय म्हजे जिणेक मरणाची मोर पडटना ए भगवान बापा जेजूक आनी मरेक संगता काण घेवन म्हजे कुमकेक आनी जोड दी म्हाका त्या वेळार हांवें मागची एकच पुजवण तांच्या पवित्र हातान प्राण करची तुमच्या पवित्र हातान जिणेंत आनी मरणांत ए जेजू तुजे मरिये म्हजो आत्मो दिता आमेन. मोगाळ पुत्रा सवे आमकां मरिये आशीर्वाद दी आमकां. भगवान कृष्णाचे करून एवढं आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांकडे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे